श्रीमन् महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्यो जात शङ्कर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझा दास बोधासी त्वा बोलवावे अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। श्रोते जनांक, तुम्ही श्रोते जगदीश मूर्ती तेथे माझी वित्पत्ती किती बुद्धिहीन अल्पमती सलगी करीते जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोतेजन हो, तुमगेल्या ह्या श्रोतेपणाक हांव मान दिता कित्या म्हळ्यार खुद्द स्वता श्री समर्थ आनी श्री राम तुमगेल्यान बैसून उत्सुकतेने हें आयकतस की ही आपण सांगिल तशीच विवेचन करता की ना। विशय गहन आसत, आत्मज्ञाना बद्दल चल्ल्या ज्या बद्दल आमकां कोणाकय कसली माहिती ना म्हळ्यार ह्या इंद्रियांनी ताजी माहिती कोण दिवचें जायना आनी इंद्रिय आसता ती खंय काण उडोवचें जायना त्यांनी ती मुखार कशी करचें म्हळेलें एक खरोखर समस्या आसता जाल्यार ताजी हगूर 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 कांदो सोलयतात न्ही, कांद्याची एक एक पाकळी काडटा ती भितर कल्ले आसना कडेर काला तशी समर्थ एक एक पाकळी आमकां उगोवन दाखयता आसत एक एक कांदो। आतां थंय मस्त आमी म्हळ्यार आतां सात्व हें समास ताजे पयलीं मना श्लोक सुद्दां ताका समजायशीच आसा, अगदी समजायशी आसता ताका।
आजी 146. पहिलंच कल आशिल्लो, सदा विषयो चिंतिता जीव आला जाला, अहम भाव अज्ञान जन्मासी आला, विवेके सदा स्वस्वरूपी भरावे, जीवा उगमी जन्म नाही स्वभावे. जेन्ना आमी उगमाले थंय पावतले न्ही, त्या वेळार आमी तांकां एक जातात. जाल्यार उगम आल्या थंय पावचे म्हळ्यार स्विमींग अगेन्स्ट द करंट. म्हळ्यार आमगेली धार अशी दोगू बाजूक चल्ल्या अधोगती. की आमी उलटे बाजून वचून हगूर हगूर आनी ताजो वेग इतलो आसा, दृश्य वस्तूंचो वेग आनी म्हळ्यार ताजे उत्पत्ती स्थिती लय सगळ्याक एक वेग आसा, फोर्स आसा. तें सगळें हें कोरून आमी वयर उगमाला दिकान वचूंक प्रामाणीक प्रयत्न करता आसत. खल्लें म्हळ्यार आमी आवसूर येता जुगुळेचेर आसत. त्या आवसूक मेळची ओढ आसा आमकां. जिवा उगम जावचे कडेन वचका म्हळ्यार एक ओढ आसा. जाल्यार कल जालें तेमी ताजो उपाय केलो. तरी हांगा समर्थ सांगता ती, दिसे लोचनी ते नसे कल्प कोडी. 146. 146. दिसे लोचनी ते नसे कल्प कोडी, अकस्मात आकारले काळ मोडी. पुढे सर्व जाईल काही न राहे, मना संत आनंत शोधून पाहे. जय जय रघुवीर समर्थ. आता हांगा मंडळी हचकेची अशी भिसडाईवर दिसता समर्थाने आमकां. जाल्यार इतलें सांगून आमगे दृश्या वेले प्रेम कमी जायना. म्हणून शेवटी ते सांगता ती, हे मानवा, हे मना, मानवी मना. मानवी मनाकच कल्ल्याक सांगता ती. हांगा तांणी गोमटेय दिल्या, कल खातीर मानवी मनाकच सांगचें म्हण. की मानवी मनच प्रगल्भ जालेलें आसता. ताका कले तरी कल्पना आनी कोरूं जाता. कळ्ळें. तेमी ती तांणी हें केल्या. आतां हांगा पळया, मनाकच कसल्याक सांगका म्हळेलें. समर्थांनी मनाकच त्या वया बोध केला. मना सामर्थ्य कितलें आसत, मना स्वरूप कसलें. हाच आमी विचार करता म्हळ्यार आमकां कळटा की मनाकच बोध कल्या केला. बरें, ह्या मनान सुद्दां परब्रह्माचें आकलन जायना आमकां, गो तसो पळय की न्ही. तरी सगळे प्राणी मात्रांक मन आसता, मात न्ही वनस्पतीक सुद्दां मन आसता. वनस्पतीक सगळे सजीव जिवांक मन आसता, इन्क्लुडींग वनस्पती. जाल्यार मनन करूंक जमतलें तसलें मन फक्त मनुष्य प्राण्याक दिल्या. समर्थ सांगता ती, श्रीराम तत्वाने परब्रह्माने आमच्यासल्यांक मात्र मन अशी दिल्या. ताजे लाख हे आसतले, कल म्हणटात ताका दुर्गुण आसतले. जाल्यार गुण तशीच आसा ती. फक्त आतां मोबायल म्हळें, आमकां कोणा वापरच्या कळटा तांकां भोव बरें कसले करूं येता. ह्या मोबायलांतल्यान हें ऑनलायन चालू आसा, बरें न्हय. जाल्यार जर वापरच्याक कळना जाल्यार कल जाता आमी नाक्क जाल्यार मॅसेजीस वट्टू करून दवरता ती. कितले फंत आमगेले पयशे गमायता ती अडाण्या वर वागून. आनी कितले फंतां म्हळ्यार गरजेचे आशिल्ले, अगदी इम्पॉर्टंट आशिल्ले डिलीट करून सोडटा ती. आनी नाक्क जाल्यार साचून साचून घाण करून घालता ती मोबायलांत. कडेन शेवटी तो हँग जाता. तो म्हणटा आय वील नॉट वर्क फर्दर, हँग म्हण. दुकानान घेवन वचूल्यार पुरे बोळ करून दवरता ती. मस्त फंता आमकां जाय आशिल्लें नाका आशिल्लें पुरे नवीन जाता तो. जाल्यार जाय आशिल्लें आशिल्लें तें कल करचें. इतले तायत कश्ट काडून आमी मेळयल्ले मॅसेजीस ते वाचनासतना वतात. तशें आमगेलें मनाचें जाल्यार मनान तूं नाक्क जाल्यार जे दिसता न्हय तें आमी भरून घेतलें. भरून कशें घेतलें, विचारा मार्फत. म्हळ्यार पळयलें की सांगलें मनाचे थोडे गुणधर्म आसा ती. कसले तरी मन न्ही कसलें पळयत खंय लक्ष दित की, खंय रजिस्टर करता की
तें मनांत रजिस्टर जाता. खंय आमी मन लक्ष दिता आमगेलें, लक्ष दिवन पळयता, थंय तें रजिस्टर जाता. आनी रजिस्टर जालें की तें सहसा पुसून वचना, मनांत व्हरता. कडेन ताजे विचार जातात, ते विचारांचेर विचार करता पडटा ती. हां, आनी बहुधा हे विचार जे दिसता ताजेरूय आसतात न्हय. जे दिसना ताजेर विचार कसले करचे. कदाचित आमकां केन्ना मेळटलो हो एक विचार आसतलो, कित्याक म्हळ्यार आमी आतां जे अभ्यास करता आसत म्हणून हो विचार येता. नाजाल्यार तो विचार सुद्दां पूर्व सुकृतानच येता की आमी कोण, आमी कल्ल्याक हांगा आयलीं, आमी खंय वच्चें आस. तुमी सांगता मंडळी, आमगेल्या चित्रापूर सारस्वत हांगेल्या हातूं भवानी शंकर आराध्य दैवत. हां, तशीची आमी हांकां सुद्दां मानतात. कोण, आमगेले दक्षिणामुर्ती. तर भवानी शंकराल पांया मुळांतूं एक राक्षसाचेर तांणी पांय दवरला. तो कोण राक्षसू? तो राक्षस ऑफ अल्झायमर्स. आतां अल्झायमर्स हो रोग मस्त बोकाळ्ळा म्हूण जान भित्ता ती. जाल्यार आमकां उपजत धरून अल्झायमर्सांतूच आमी वागताच. नाळ हें केली की आमी विसरता ती. आमी खंयच्यान आयलीं, आमी खंय वच्चें आसा, आमी कोण, विसरता ती. एक मिनट आयकलें ते म्हाका पेपरमींट जावं एक लवंग जावं कसलें दिवंका घेवच्या विसरलें. कळ्ळें, तें आमी विसरून वता ती. तेमी ती कळ जाता की नंतर मुखार मुखार मुखार. पण आमी दृश्यान जे शिरकतात न्ही तेमीत आमी हें विसरता ती. आतां आमी कारण ना ती खरें म्हळ्यार आमी विसरतात तें. आमकां जगच आमकां विसरोवच्या लायता. सान चेंडाक इट इज अटॅच्ड विथ अल्टिमेट ट्रूथ करेंची. अगदी सान चेडा कसलें कळना जाल्यार थोड्या थोड्या दिवसांनी आनी वी एनकरेज, ह्यो कितलो बेगी गुर्तू काडूं लागलो हो म्हणून. हां, हांसता पळय कितलो बेगी. कोण हो, तूं कोण मा? हां, तागेलें नांव समजा कले असं उमेश असं. उमेश खंय आसा? हांगास हांगास. उमेशाल पप्पा खंय आसा? हपले हपले. आम खंय? ही चिती. त्या हसून धरलेलं असता, ही चिती म्हणटा. म्हळ्यार उलोवच्या कळच्या लागना पळय. तो सर नुस्तें पळयता आनी मोग करून घेता. सगळ्या येता मोग करून घेता. तेमी ती कौतूक सगळ्यांक. त्या कौतूक आमी ती हांव कोणकी आस हो भाव येता. आतां हांव आस म्हणना पळय, म्हाका जायशिल्ली जाय न्हय. आय वॉन्ट अ वॉन्ट, म्हाका जायची. नुस्तें जायशिल्लें मात्र न्ही, नाक्काशिल्लें सुद्दां म्हाका जाय म्हणून तें जाय. अशी सगळीं जाणां लाड पुरयता ती, हें करता ती, ताका पॅम्पर करता त्या चेडवाक. अशें करून त्या संस्कारांतूं तें चेडूं वाडटा. आनी सगळे भक्त आशिल्ले तें चेडूं, तो जीव, तो शिव भावांत आशिल्लो शिव, तो जीव भावांत येता. जीव भावांत येता आनी बसला हांगाच हृदयांतूं. जाल्यार तो आपणाकच विसरता आनी सगळें दृश्य पळयत बसता. तावळी समर्थ म्हणटा ती की हें मनाक पळय मा बोध केला, कल खातीर केला. दिसे लोचनी ते नसे कल्प कोडी. अरे तूं आतां पळयत पळय, तें कसलें ना, खरें न्हय तें. तें मिथ्या आस, तें बराबर नाशाल्याक वत आस. सत्य कसलें आस. तरी जे अनादि अनंत आस, अनंत राघवाचा पथ भक्तीपथ, तो अनंत आस. हां, नाजाल्यार हें जें दिसता कल्पकोडी म्हळ्यार कितले वर्सानुवर्स तूं जरी हें केलें तरी हें सत्य आस की जें तुका दिसता दोळ्यांक, जें पंचज्ञानेंद्रियान तुका बोध जाता तें अकस्मात आकारले काळ मोडी. म्हळ्यार अचानक आकार घेतलो आनी काळ मोड सोडता. आतां हांगा सगळें बदलता. मन, मनाचे जे व्यापार आसा ती, मन सुद्दां माईक आसा. आतां तशील मन थोड्या वेळान तो मूड आसना. बरोबर, ताजे खातीर मस्त स्टॅबिलायझर, जशी हार्ट एटॅकान आयिल्ल्यांक न्ही हार्टांतूं एक स्टॅबिलायझर बसयता ती. म्हळ्यार ते सगळे शॉक्स आनी ते एब्जॉर्ब करता, कुशनिंग. तशी आमगेल्या मनाक आमी
स्टॅबिलायझर बसोवंक नामाचो म्हळ्यार ह्या शॉक्सा ती आमगेले हें वायट जायना. इलेक्ट्रिसिटी एक सम वायट जाता तशी एक सम आमगेलो मूड वता. लोक आमकां नाका आशिल्ली उलयता ती जालें आमी आयदर रडली रडता बसली नाल्यार मोकाट सुटलेली मन वाटेल तशें आमी दुसऱ्यांक इन्सल्ट करचे लागली. तशी सुद्दां चलना. तें कल जाता की अरे हें जें दिसता आसा न्ही तें चेंजेबल आसा. तें एक सम उत्पत्ती जाली की ताजो नाश आसची आनी मध्यस्थिती पुढे वर्तवे आज आशिल्ली फाय ना फाय आशिल्ली पर ना नाच बराबर बराबर चेंजीस जाता ती. हां त्या सगळें पिकून गेले. पयर हांव म्हगेले एक मैत्रिणी कितें जालें अरे तुगेलो मस्त कॅस पिकली मुगो म्हण तीन उत्तर कल दिवंक म्हाका हांस आयलो. ती म्हणून ना गो केन्ना पिकील आसा ती जाल्यार हांव डाय करताली आतां दिसता नाका डाय करचें म्हण. सी देर इज सर्टन ग्रेस इन ग्रे हेअर ऑल्सो. तशें आमी एक्सेप्ट करता ती पण हे चेंजीस जाता आसता ती जाल्यार हे अकस्मात आकारले काळ मोड हे खंय खंय लागता. तुम्ही पळया दृश्य कसं दिसता आमकां निसर्ग दिसता. नाना नमुन्याचे ऋतू बदलत असता ती त्या दिसता ती. आज आशिल्ली ऋतू नंतर आसना. आवाज करू नाका ती. आज आशिल्लो आत्ता आशिल्लो ऋतू थोडे दिवसान ऋतू बदलता. भयंकर दगू पळयला हांगा बॉम्बेन तूं आतां थंडी थंडी म्हळ्यार पांगोंग न्ही कुडकुड कुडकुड जाता तशी. थोड्या वेळान दनपार जालें की परत दगू जावचें लागता. म्हळ्यार कल्ल खर म्हूण लेखचें. आनी मनुश्य आत्ताशील मनुश्य ती पाप आमगेले एक कलीग आसा तागेलो बायल पयले दिवस थाय तो बैसून घोमटे गप्प मारून वचुल्या. दुसरे दिवस पळयल्यार ना गेली. तो सांगता काल होती हो चांगली आज बघा फोटोत जाऊन बसली. तशी फोटोन थचून बसचें. फोटोन थचून बसून उपयोग केलो जाता. फोटोन बसचे पयले आमी कल खातीर आयले तें मेळोवंक का. तें सांगता ती पुढे सर्व जाईल काही न राहे मना संत आनंद शोधून पाय. कळलं तरी निसर्ग बदलता फुलांचे रंग बदलता ती. लोक आमकां आमगेले अपमान करतात मस्त म्हणटा तांतूय आमी मानाचें जगणें जगता मध्ये रिटायर जाले की आतां तकल करूं शकता म्हूण. आमगेलो जनरल मॅनेजर एक येतालो पयले जनरल मॅनेजर ताका पळोवन सिपाय सुद्दां गप्प मारता बशिल्ले म्हळ्यार रे तो जनरल मॅनेजर आयलो आतां नाहीत ना ते अशें. म्हळ्यार असले नमुन्याचे यूज जाता. आज आशिल्ली फाय ना फाय आशिल्ली मान सन्मान इवन अपमान सुद्दां कायम वरना. एवरीथींग वील चेंज. पुढे सर्व जाईल काही न राहे. आतां पण तरीके इंडिया तितलें कल्चर आसा वाट्टेल तें जायना. कळ्ळें. एक फंता आमगेल्या बँकान तेकडो कुवेट वॉर चालू आशिल्लें त्या वेळार कस्टमर आयिल्लो. हांव फॉरेन एक्सचेंज पळयता जेवच्या सुद्दां वेळ दिनाशिल्लो. अशें एक पातळ पडदो लंच टायमान ताणें थंय वचून बसचें. आमी खाता आसतना तो पळयता बसता आमचो लेगीत. थोडे कशकी जाता तो भरभर कल्पना खाल्लें आयली तर तो म्हाका कल म्हणालो हाँ मैडम क्या ये इधर इंडिया में सब मैन्युअली करते हैं. त्यावेळा कंप्यूटर्स ना आशिल्ले. कितना टाइम लेते हैं. कुवैत में देखो दुबई में देखो इतना जल्दी होता है सब एक क्लिक में सब होता है. त्यावेळी हांव ताका म्हळें बाळा सान आशिल्लो चेडा तशें आसल्यार वाय डीड यू कम हियर फॉर गुड. तूं थंयचे सगळं गाश गुंडाळ हांगा आयलो अशी फिरू ये न्ही तूं कायमच आयला पळय कितें कल खातीर आयलो. तावळी तागेल तोंडांतल्यान आयलें. हां थंय खंयचेय वेळार पकडल्यार शूटच करता ती. तसलें कल्चर तांगेलें शूट करता ती. कळ्ळें. तेमी ती सर सलामत तो पगडी पचास. हां म्हळें देर यू आर. आमगेलें हांव तूं मस्त कमी आसतलें पण मुख्य कल आसा आमकां बेस आसा. आमकां भगवंतागेलें अधिश्ठान आसा. हां जो जो करील तयाचे सामर्थ्य आहे चळवळीचे जो जो करील तयाचे परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे. आणि त्या भगवंताक ओळख. भगवंत खंय बसला हो सृश्टींत असं ते भगवंतागेले आभ दिसता चैतन्य दिसता जाल्यार ताजे पेलदिकान वचुल्यार सबंद सतत संचलेले एक परब्रह्म आसा. तें जाणचें कशी तें मनान सुद्दां जाणचें जायना. मागीर कल करचें तरी संतांक शरण वचून. ताणें सांगलें
संतांक शरण वच. संत कृप असणे ती कायम अनंत असता, ती केन्नाय कमी जायना. ते खंयच्याय जातीत संत असत जाल्यार संत म्हळ्यार स रिपूंचो तांणी अंत केलेलो असता. साधू म्हळ्यार एक साधक, तो आपणागले रीप धुत बसता नित्य. तशी धुवन 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 शेवटी ताजो कंप्लीट अंत जाता, तावळ ते संत जातात. तांकां आत्मज्ञान जाल्लेलें असता. आतां कोण काश्मीर वचून आयल्या तांकां कशी वच्चें म्हूण विचारचें करेक्ट की तांचे अनुभव केल्ले म्हणून, की नुस्तें पॅम्पलेट पळयलें, कसले ॲड पळयले आनी आमी जॉयन केलें गोत नासतना. मदेंची ट्रेनाची गडबड, हें टेस्ट करी तें टेस्ट करी वचूंक जाय न्ही, पयशे शिरकले, अशें जाता. त्यांनी आत्तां कोण वचून आयल्यां की पळोवन तांकां विचारलें. तर संत हे कायम आत्मज्ञानांत असतात. तर तांकां एक्झॅक्टली गोत आसता की हो अनुभव केल्लो. बरें तांणी ते संवसारी असतात, बहुतेक लोक संवसारांत प्रपंच करतले असतात. तर प्रपंच कोरून परमार्थ कशी मेळोवचो हाजी तांकां ज्ञान असता, हाजी कल असता. तांकां दत्तात्रेय गुरू प्रसन्न असता, जो अत्री आणि अनुसुयेगल पुत्र म्हळ्यार त्रिगुणातीत अत्री, सत्व रज तमात पेलदिका नाशिल्लो. जाल्यार बेशुद्ध पडलेल्या लोकांक, प्रपंचान शिरकल लोकांक काडचे बायेन पडलेल्या चेडूक पडले बा, तावळ कल करचें. नुस्तें बोमार्थ बसलें तें वयर येना. तो गुद्देव न्हू, चिखलांत घुसल्या तर ताका वयर उबान काडका. उबान नुस्तें काण उपयोग ना. ताक भायर काडटना आपणाकय भायर ती कल आसता, नाल्यार ताक भायर काडटा तेन्ना तो शिरकता. तशी जावं न्ही. तशी दत्तात्रेय गुरुले ती कल आशिल्ली. कला म्हळ्यार अत्री गल चेडूं तें, तांणी ती कल दिलेली. आनी कोणागली असूय नाती ती अनुसुया, कोणागल हे वेदावे नाती, कोणागल हे ना, मत्सर ना. इतले सगळे कडे आत्मज्ञानी लोक, सगळे कडे तांकां आत्माचें दिसतालो. तरी असले संतांक, असले दत्तात्रेयान सुद्दां 24 गुरू केले. तांणी मनाचें महत्व समजावन सांगलें आमकां पयलें, की मन खंय कसलें टिप्त, की खंय एकाग्र जाता मन तें टिपता. ते गुण दोश सगळे ताण घेता. तेमी आमगेल जबाबदारी केल्ली फक्त गुणच टिपका. ती प्रत्येक मनशान तो दोष असता, ती गुण असतात जाल्यार आमी कळ टिपका, आमी गुण टिपका. ती म्हळ्यार तें हें जाता. जाल्यार आमगेल बहुतेक कल जाता हांव अपंती बा, हांव बहुगुणी म्हणून. आनी दुसरी तांच्यात हे दोश आसा ती तशी वागची वे, तशी करची वे म्हणून. जाल्यार आमी तटस्थ जावन पळयल्यार मस्त पंता तिजेर आयिल्ले प्रसंग जर आमचेर आयिल्ले आशिल्ले आमी आनी वायट वागतलीं तांकां कळटा. मागीर आनी तिज्यान कितली बरे गुण आसा कल्ल्या तिका डिस्कार्ड करचें, कल्ल्या तिका लूक डावन करचें, कल खातीर जस्ट बिकॉज ती दुसरी आसा म्हणून. तर आत्मज्ञानाचें जाल्यार साधन केल्यार, संतांक शरण वचुल्यार आमकां कल जाता, आमगेलो अहंकार कमी जाता. म्हळ्यार आमचे पेक्षा श्रेश्ठ आसा तें आमी खंय तरी मान्य करतात. तें आमकां साधन शिकयतात. आनी म्हळ्यार तेमी ती समर्थ मनाक सांगता ती, हे मना संत आनंद शोधून पाहे. संत तुमगेल केन्नाय उपेक्षा करना. ती नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी. इत्याक तू आत्ता खंय शिरकला की जे तुका दिसता असं पुढे सर्व जाईल काही न राहे. तुमगो तसं पृथ्वी सुद्धा पहिले गोल आणि आजूबाजू सगळं उद्दा आशिल्लें. ताक ते वल्केनो जो हें तें ब्रेक जावन ताजे 7 खंड निर्माण जाले आनी मदें मदें ते उद्दा शिरकले, महासागर जाले, हें जालें. कोणा गुतू आनी मुखार ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणाले. खंयचे ते म्हणटात न्ही पोल्ल्यार मारले ह्या हो घाल त्या बाजू वतलो म्हणून. तशी ते जर आनी कले जाल्ले तरी खंयचे म्हळ्यार इन द लॉंग रन एवरीथींग इज वेरिएबल, ऑल कॉस्ट्स आर वेरिएबल म्हणून आमकां इकॉनॉमिक्सान शिकयली. इन द लॉंग रन ऑल कॉस्ट्स आर वेरिएबल, ताजे कले अंदाज लागू जायना. तशी पुढे सर्व जाईल काही न राहे, पण एक राहे कसले तरी परब्रह्म. तें आमी तेमीत तें मेळोवंक, आनी तें मेळोवंक जाल्यार हे मना तूं संतांक शरण वच. आनी ते अनंत संत तत्व सोदून काडी. इत्या म्हळ्यार ते सांगता ती की जे आमकां दोळ्यान दिसतास न्ही ते कोटी कल्पना केले तर ते टिकना, कितले विनंती केले तरी टिकना. दृश्य हे नाशिवंतच आसा. जितलं म्हूण आकारा येतच न्ही तितलं काळ मोड काडटा, ताण काडटा आनी डिस्ट्रॉय करता.
प्रलय कालांतरी सगळेच नामरूप मोड पडचेस प्रलय जाले त्यात केन्ना जावचेच गोत ना जाल्यार जावचस नामरूपांपैकी दृश्य भास्त पैकी कसले कसले वर्चस ना पूण हे मना तूं हें सगळें हाजे पेक्षा विंगड म्हळ्यार संत संत हाजो अनेक अर्थ संत म्हळ्यार संत लोक जाले आत्मज्ञानी लोक पण संत म्हळ्यार शाश्वत संत हाजो अर्थूच शाश्वत शाश्वत समाधानी असता ती जे कल्ल्याचेर आलंबन नाशिल्लें समाधान तांकां आसता कल्ल्यानेच तांकां समाधान ना जायना तांकां संत म्हणटात आनी ते अनंत कसले स हें सोदून पळयात म्हळ्यार त्या निर्गुण देवागल तुमी शोध घेयात हे अशें उपयोग ना दृश्य पळोवन पळोवन तुमी नांदतात वयर वयरी जे जे रूप आणि नाम तो तो अवघाची भ्रम नाम रूपातीत वर्म अनुभवे जाणावे आम्ही पळयल्यार दिसता हाका नांव आस ताका रूप आस आज आशिल्लो फाय कै लागता ताका कैलास वाची पंचभूते आणि त्रिगुण ऐसी अष्टधा प्रकृती जाण पंचभूत कशी पृथ्वी आप तेज वायू आकाश ब्रह्मांडांत जसं तेंच पिंडांत तेस आमगेल एक्झॅक्ट रेप्लीक आस देह म्हळ्यार ब्रह्मांडाची रेप्लीक आस तांतुलें नाम रूप दृश्य हे सगळें नाशिवंत आस पृथ्वी आप तेज वायू आकाश मन बुद्धी आणि अहंकार मेळ अष्टधा प्रकृती जाता आता हांगा सगळे गीतेच अभ्यास केलेले लोक आसत तेमी ताज्यात उदाहरण इथं बैसना इथं म्हळ्यार वेळ वता जाल्यार ज्या प्रकृती मूळ कोण ताजें प्रकृती आणि पुरुष हे परब्रह्मांतान पयली निर्माण जाली प्रकृती म्हळ्यार परब्रह्मान एक प्रकृती माया निर्माण केली तितल्या भोग आमटे गुण दिले ती तशी ती चलाक आस ती सगळ्याक हें करना सगळ्यांगेर म्हणणें आयकना जाल्यार आमी मागशीचे लागले ना म्हाका हांव सुख मेळचें स म्हाका हांव सुख मेळचें स म्हण तर ती आमगेर हाता बोट धरून आमकां त्या परब्रह्माला थंय पावयता आनी स्वता तिरोधान जाता तरी हे प्रकृती पुरुष सुद्दां शेवटी अखेर लीन जातात तें हें शाश्वत निर्गुण ब्रह्म तो अनंत संत अनंत म्हळ्यार कळ्ळें की आदि ना अंत ना तो संत शाश्वत तो मुख्य देव तेमी ती हें दृश्य जें आमकां दिसता आसा न्ही तें बाजूक करून सार खंयचें असार म्हळ्यार कळ्ळें ज्याक उत्पत्ती आस स्थित्यंतर आसा ती बदल आसा ती स्थिती आस आनी लय आसा नाश खंडीत जाता आमगेल्या दोळ्या मुखार दिसता त्या आनी तांतू सार कल्ले आस तर तांतू जें चैतन्य आस तें खंय वचना सृश्टींत इतले बदल जातात पण तें चैतन्य आस न्ही तें अचल आस अचिंत्य आस इंद्रियांक अगोचर आस कळना जाल्यार ताजी मिती सगळें चलता आस ताजी मी सगळी ऑर्डर आस आनी हो एक ब्रह्मांड म्हळ्यार एक ते परब्रह्मांतलो एक सान कुडकुसो बाजूचो जशी पदराक एक खंय कोणी एम्ब्रॉयडरी केलेली आस न्ही साडी गोमटी दिसका म्हण तशी तो तितलो सान बाकीचे हे अनंत जे आस ते इतले व्हड आस आमकां केन्ना कल्पन सुद्दां करूं जायना तर तें आमी मेळोवंक आनी तेमीत कल जाता पिंड ब्रह्मांड सृष्टी पेक्षा हा परब्रह्म एकदम विंगड नाम रूप संबंध जाती क्रिया भेद हाजो आकाशाल्याक संबंध आसता मुख्य देव निर्गुण आस तो निराकार आस पंचभूतातीत देव सृष्टी मिथ्या सृष्टी पूर्वी सृष्टी चालता सृष्टी अवघी संवारता शाश्वत देव तत्वता आदि अंती आहे समर्थ म्हणतात आणि दासबोधान तेंचाल्या 6 समास आमगेलो जाल्लो 6 दशकांतलो 48वी ओवी आशिल्ली की सृष्टी पूर्वी सृष्टी चालता सृष्टी अवघी संवारता शाश्वत देव तत्वता आदि अंती आहे तेमी ती इतिश्री नव्हे तेची शोधून पाहे ते सोदून पळया ती म्हणून आता ते सोदचे कशी हाजे खातीर दासबोध हे मनाचे श्लोक नित्य जर वाचले न्ही हातूंत सगळ्याचे सार आसा आनी ते रेग्युलर वाचतल्यांक मनाचो शोक कमी जाता हे श्लोक वाचल्यार मना शोक टेन्शन कमी जाता आनी आमी मुखार वचूं लागतात आतां आमगेले हे आनंद यात्रेचो ग्रूप आसा त्यावेळेस आनंदान वचका न्हय त्या खातीर हें करचें पथ्य करचें आवश्यक आसा आनी तूं वखद दिल्यान ती जाल्यार वखद पथ्य केल्या शिवाय लागना ती तें पथ्य जरूर करता ती
जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी दासबोधाला वळया 7व दशक आणि 7व समास चालस. ताजे नाव साधना प्रतिष्ठा निरूपण. हां म्हळ्यार ते सांगता ती की प्रपंच खंयचें ज्ञान मेळोवंक का जाल्यार साधन जावंक. साधन म्हळ्यार अभ्यास. अभ्यास करका. परीक्षेक अशी वचून बसतातले नुसते हनुमंता मुखारी देवळा वचून देवा म्हाका पास करी. आणि आमी दवरता ती 21 पॅड आहे आनी तुका 21 पॅड हाड दिता आनी पास करून म्हाका बरी नोकरी मेळटात लाखो रुपयो आनी हांव देवाक मात्र ऑफर करचें कलें 21 पॅड आहे किंवा कले तरी एक तशी तशी न्ही. अरे प्रेम दियात न्ही ताका. प्रेम दिया ती कसले दितात तुमी. हां ताका कसले पॅड खावच्या मेळना की ताका कसले सिंदुरान न्हावच्या मेळना की हनुमंताक कसले तर तो हनुमंत सुद्दां सांगता आपण सुद्दां अभ्यास केलो आपण सेवा केली रामा गेली तावळ राम तत्व तांतूं दिल्या राम तत्व कशी स्वता रामान आनी सीतेने ताका सांगलें की राम तत्व कशें आसता म्हण. तो अशी हांतू वचुलेलो हनुमान अयोध्येक परत येना पडे वॉर जायना पडे परत येयले सगळे जाण तर सगळे आसनांचेर हाजेर बशिल्ले आनी मारुती मात्र अशी ओंजळी पसरून हांगेल श्रीरामागेल चरणा लागीं अशी नम्र जावन बशिल्लो. पाप तुका कसले जाय तो म्हणाल म्हाका कसलें नाका म्हाका तूं खरें कोण आस तें म्हाका कळका तितलें फक्त म्हाका दी. तो सीतेक तांणी सांगलें की हें हाका तूं ज्ञान सांग कळ्ळें म्हळ्यार तूं प्रकृती कळ्ळें. त्या राम हृदयतान तसं की हे बघ अभिषिक्त परिवृतो वशिष्ठाद्यैः महात्मभिः सिंहासने समासीन कोटी सूर्य समप्रभ. कशी म्हळ्यार हें जायना पडे रामाक रावणा मारनू कोरनू राम आयलो सीते सांगाती सुग्रीव लक्ष्मणू सगळे आशिल्ले पुराय वानर सेना इल्ली. हां अयोध्याम अगमत रामो हनुमत प्रमुख ही वृत. हनुमत प्रमुख तांतू जाता बसला खंय चरणा लागीं. हां ताका रामा राज्याभिषेक जालो. अभिषिक्त परिवृतो वशिष्ठाद्यैः महात्मभी व्हडोड्ड ऋषीन मेळून ताका राज्याभिषेक केलो आनी सिंहासने समासीन कितलो गोमटो कोटी सूर्य समप्रभ. जाल्यार त्या हनुमंताला लक्ष गेलें न्ही. दृष्ट्वा तदा हनुमंतं प्रांजलिं पुरत स्थितं कृतकार्यं निराकांक्षं ज्ञानापेक्षं महामतिं. हां तावळी राम सीताम उवाच इदं ब्रूहि तत्वं हनुमते. कल सांगलें हें तत्व मगल तत्व तें तूं सांग ताका इत्याक निष्कल्मशः अयं ज्ञानस्य पात्रं नः नित्य भक्तिमान. आमगल तो नित्य भक्तिमान आसा. तथा इति जानकी तथेति जानकी प्राह तत्वं रामस्य निश्चितं हनुमते प्रपन्नाय सीता लोकविमोहिनी. तर सीतेन ताका सांगलें कल्लें तरी रामं विद्धि परं ब्रह्म सच्चिदानंदम अद्वयम सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं सत्तामात्रम अगोचरम. हा राम दिसत पळय तो तशी ना. हे परब्रह्म स्वतः आणि सर्व उपाधींता मुक्त झालेले सत्ता मात्रम अगोचरम इंद्रियांक कळना तें तो कशें असं आनंदम निर्मलम शांतम निर्विकारम निरंजनम सर्व व्यापिनम आत्मानम स्वप्रकाशम अकल्मशम असलो तो हो. आणि प्रकृती हांव कोणी माम विद्धी मूल प्रकृतीम सर्गस्थित्यंतकारिणीम तस्य सन्निधी मात्रेण सृजामी इदम अतंद्रिता. म्हळ्यार हांवें तांथान भायर पडलेली मी ती मूल प्रकृती. हांव सृष्टी स्थिती आनी लय करतली मूळ प्रकृती आसा. सगळं केलें तें हांव केल्लें. एवम आदीनी कर्माणी मया एव आचरितानि. हांवें केल्लें तें पुराय इवन सीतेगल हरण जालेलें ते मारीचाक मारलेलें हरणाने सगळें आपणें घडोवन हाडलें मुद्दाम. अशी कोण सांगता प्रकृती सांगता. तर राम कशें आसा रामो न गच्छति न तिष्ठति न अनुशोचति आकांक्षते त्यजति नो न करोति किंचित सह आनंदमूर्ति अचलः परिणामहीनो माया गुणान अनुगतो हि तथा विभाति.
कशी कशी माया गुणान तुम्ही त्याला पळयतात की तो तशी तुमकां दिसता, पण मुळांत कशें असतं की आकाशस्य यथा भेद त्रिविधो दृश्यते महान जलाशये महाकाशस्तद अवचिन्न एव प्रतिबिंबाख्यम अपरम दृश्यते त्रिविधम नभ. तशी आकाशाचे मठाकाश घटाकाश म्हळ्यार एक घटांतू थोडे हव असता, आकाश असता. आकाश म्हळ्यार शेवटी हवची वातावरण, ते आकाशांत तर आसताची, पण घटांत असता, मठांत विंगड असता, ते आकाशाची ओरिजिनल आकाशांत असता ते तत्व. शिवाय गंगाळांतू समजा उद्दा भरलेलं असं, आणि तांतू सुद्धा आकाश असताची, शिवाय वैल्य आकाशाचे प्रतिबिंब पडता. प्रतिबिंबाख्यम अपरम दृश्यते त्रिविधम नभ. तशी तांचं दिसत कल्ले परब्रह्माचे प्रतिबिंब सृष्टींत दिसता आमकां. ते प्रतिबिंब इतलं गोमट असता की त्या सगळे ओरिजिनल हाचे पुरे गुण आबा आणि हे चैतन्य अशी स्पार्कल जावन भायर पडता असता. आमी चाट जाता ती कशी काय दिसता. हां, आणि तरी ते चिक्के सुद्धा लिप्त जायना, ताका चिक्के सुद्धा लिप्त जायना. हे इवन आमगेले देहांत तिसली करामत परमेश्वरान कोन्न दवरल्या. आतां मी हे हांगा वाचच्या बराबर साधना प्रतिष्ठा निरूपण. तर तांणी सांगलें मी पण घालोवंका. तर हे जाणचे कशें जाणचें, तरी अभ्यास करका एक तरी, आणि आमी तांतू एक जावच्या पळोवंका. कळ्ळें. वस्तुसी जरी कल्पावे तरी ते निर्विकल्प स्वभावे, तेथे कल्पनेच्या नावे शून्याकार श्रीराम. साधन प्रतिष्ठा निरूपण. साधन एक ड्यू इम्पॉर्टन्स दिवंका आयुष्यांतू. आणि साधन आम्हाला कळें, साधन कर गो, साधना साधना म्हळ्यार तिन्नीच अक्षर. जाल्यार तांतून भाव कशी बदलता मागीर की न्ही. नेगेटीव थिंक करता जाल्यार हांव साधन करता, पण हांव साधन करता म्हळ की थंय हांव आयलो, आनी खंय हांव की थंय कसलें मेळना. हे हांव कशें सोडचें, ती खरी साधना. साधन कल खातीर की मीपणाच्या पार्श्वभुमीचेर जिवंत राबतल प्रापंचीक ज्ञान असणे तें वृत्तीमय असता. आमगेली विचारसरणी तशी असता. सतत ते ज्ञान हांव म्हूण केलेलें ज्ञान द्वैतानेच भरलेलें असता. हांव अशी मागीर तूं तशी, ते तशी, हे तशी. असले विचारांत ब्रह्म कशें हस्तगत जातलें. ब्रह्मांत तूं असले वृत्तीक असले स्वभावाक कले शिरकावना. मी पण घेवन वचूक जायना थंय. मी पण सगळें सोड, मन सुद्दां सोडून वचका लागता. कल्पनेक स्थान ना. सगळें घाण करतल हो मी असं हांव म्हणलेलं. आमगेली चूक म्हणून जायना, नाल्यार बरी रिटार्डेडशी सगळे चेडवां रिटार्डेड जातली. पण आत्मज्ञान कोर न्हू, खरो मी कळना पडे. व्यवहारापुरतं व्यावहारिक मी वापरून आमी जो प्रपंच करता ती तो संत. आणि आमी हांव म्हळ्यार देहूची अशी हें कर न्हू, हांव होडी साधन करतलो अशी अहमहिमिका म्हणटात ताका. कळ्ळें. ताका गर्व जाता, अयो तूं इतलें हांव इतलें जपमाळ जपता म्हणून. तर विवेका दृश्य बाजूक कर न्हू, कल्पनेच खेळ राबो न्हू. आमी स्वता ब्रह्म जावनूच ब्रह्मज्ञान प्राप्त करून घेवंका लागता. थंय मीपणाक स्थान ना. आतां ते आमगेल साधना प्रतिश्ठ म्हळ्यार कसली साधना, फक्त मीपण घालोवचे खातीर ही साधन असता. हांगा संपूर्ण शरणागती जायी, श्रद्ध जायी, आणि अखंड नामस्मरण जायी. नामस्मरण हें कल्लें सदा स्वल्प सोपे फुकाचे खंय. तशी आतां पळय हांतुल्यो आमी 15 सुमार ओव्यो केलेल्यो. आम कलेक कळना म्हणा पळय, आमी म्हणटा ती अचिंत्य अव्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः. आम शेवटी नेती म्हाका कळना बाबा, तुगें स्वरूप म्हाका कळना. तेमी ती आतां तूंच म्हाका कल्पणी मार्ग दाखय देवा, आणि मदल्या न्हू मगल मी पण घालून घे. असाध्य ते साध्य करोनी दावावे, मी पण उपटावे मुळातून. हांव काय कर्ण नाही उदार कर्ण की इंद्र मागवायलो कवच कुंडल ताण कांडिले रक्तबंबाळ जालें, आणि सगळे आमी स्टोरीज आयकता ती. आमकां साध्यच वे. आम साद घाय
एक हें केल्यार सुद्दां आमकां दुखता, चिक्के कले तव्याचेर हात लागल्यार सुद्दां थोडं बोक येता आनी सहन जायना. तसल्यांक जे खिच्चून बशिल्लें आसा वर्सान वर्स जन्मोन जन्म जें मीपण हांव म्हणलें जें हें आसा तें हांवें देवा तुका दिता म्हळ्यार काण घेवन ताकद सुद्दां ना. असाध्य ते साध्य करोनी दावावे मी पण उपटावे मुळातून. गर्वाचे चिलखत माझ्या अंगी चिकटले. गर्व जाल्लो हें कशें कळटा? व्यवहारीक रिपू खंयचो? गर्वांतलो सत्वगुणांतल्यान येतात हे. अभिमान हो व्यवहारीक. जाल्यार गर्व जाल की कशें कळटा? अभिमान म्हळ्यार आमकां ताजे बद्दल प्रेम आसता. जाल्यार गर्व जाल्यार वी लूक डावन अपॉन अदर्स. हांव कोणकी श्रेश्ठ आसा, तूं म्हळ्यार केलें हे अशें हे अशें, ताका गर्व जालो म्हणटा. त्या गर्वाक हांगा परब्रह्मांत अजिबात स्थान ना. तें मीपणांतल्यान उपटलेलें आसा. विचारांक स्थान ना. जे विचार मनांत येतात मनाकच स्थान ना, मागीर विचार व्हरतले कशें? कल्ल्याकय हांगा स्थान ना. आमी अगदी म्हणटात न्ही तशी नेकेड जावन वचका. तावळ मात्र ते परब्रह्म आमकां सामावन घेता. इत्या म्हळ्यार करगून वता ती. ते पारशी लोक इंडियांत येवन एक जाले. तांकां पयलीं अलाव करनाशिल्लें की हांगा ऑलरेडी इतले लोक आसा ती तुमी आनी खंय नाका म्हण. तरी तांणी सांगलें ना आमी तुमच्यांत एक जावन राबतात. कशी राबतले ते म्हण. तर ताणें दूद हाडूंक सांगलें, साखर घाली, करडिली. आतां हातूं साखर विंगड काडून दाखय म्हण. काडूं जायना. ती एक जावन गेल्या. तशी आमीच त्या परब्रह्मांत आमी एक जावन वतात. नंतर विंगड काडूंक जायना. आनी हो परमनंट चेंज. परमनंट चेंज. जशी उत्पत्ती स्थिती लय आसा न्ही तो टेम्पररी चेंज. तो लय जालेलो परत जन्म घेवन येता. त्यामुळे वासन गेलेलं आसना म्हणून. जाल्यार जो आत्मज्ञानान करगून गेला तो जरी संसार व्यवहारांत आयलो तरी ताका समज दिसता आसता आत्मज्ञान आनी पुसटशें अशें ताका व्यवहारीक हाजे व्यवहारांत जाणीव जाता ना अशें ना, दिसता आसता. पण ताका कळटाच की हें मिथ्या आसा, हें खरें न्हय, हें स्वप्नशें आसा. तरी ते सद्या आपण जागृतीच स्वप्नांत आसा न्हय. तावळे आमी तांकां हेल्प करता आनी आपण इतलो आनंदांत आसत आनी हे लोक इतले दुख्खांत पाप तेवे परमेश्वरा रूप ताका दिसता आसता तांच्यान परमेश्वर आसा म्हूण. तर कल्ल्याक वया इतलो आनंद स्वरूप लोक इतले दुख्खांत कल्ल्याक म्हणून ताका वायट दिसून तो तांकां भायर काडूंक पळयता असले नमुन्याचें. तर ती एक तांगेल साधना. आनी आमगेल साधन कल खातीर आसता आमगेलें की नित्यास प्रपंच ज्ञान आमी मेळोवच्याक पळयता ती. आनी हे दुसरी साधन कसली आसता की आमी म्हळ्यार हाजे म्हळ्यार सगळें प्रपंच ज्ञान आशिल्ले तरीके परब्रह्माचें ज्ञान आमी तांत एक जावचें पळयता. हे प्रपंच ज्ञान कितलें मेळ्ळे तरीके मेळयतलो आनी ज्ञान ज्ञाता आनी ज्ञेय हें कायम द्वैतच आसता. जाल्यार हांत तशें आसना, तें एक जावन वता. तेमीच तें कोणाक सांगूं जायना. फक्त मुख्याने गुळ खादला गोडी नये सांगायला. ताका तोंडान ते गोडाकळ घाल, घे रे खावन पळय. तावळे तो मन म्हणटा कशें आसा तर हो खातलो अशें म्हणटा. तो विसरता की आपणाकय उलोवचें कळटा म्हूण. कोणाला तोंडान गोड घालें ताका उलोवचें कळटा पण ताका उलोवंक अशें दिसना. तो त्या मोन्याक तोवय मन असो जाता आनी तो अशें म्हूण सांगता बरें आसा म्हूण. तशी हांगा तांकां सांगल्या अचिंत्य तेच चिंतावे, अव्यक्तास आठवावे, निर्गुणास ओळखावे कोणे परी. श्रोत हांगा प्रश्न करता की हें कशें करचें जे दृश्टीच अशी न पडे, जे मनासही नातुडे. आतुडे म्हळ्यार आकलन जावचें, नातुडे म्हळ्यार अनाकलनीय, मनाक सुद्दां कळना. तया कैसे पाहणे घडे निर्गुणासी श्रीराम. असंगाचा संग धरणे, निरावलंबी वास करणे, निशब्दासी अनुवादणे कोणे परी. निशब्दच म्हणटा ती. मागीर ताजी वर्णन तरी कशी करचें, शब्दाशिवाय वर्णन कशें करचें, करूं जायना. तशी अचिंत्यासी चिंतू जाता, निर्विकल्पासी कल्पिता, अद्वैताचे ध्यान करिता द्वैताची उठे. कले ध्यान करूं गेल्यार आमकां गोत्यशील वस्तूची दोळ्या मुखार येतात न्हय. जे गोतनाचे केन्ना पळयनी अनुभवनी कल्ले ना तें कशी मुखार येतलें. बरें ह्या ना नव्हे कल्ल्या वेळ फुकट घालोवचो म्हणून आतां ध्यानाची सोडावे, अनुसंधान ते मोडावे,
तरी मागुते पडावे महासंशयी. हां तरी अक्कल करची बाबा. तरी समर्थांक सांगता ती सवे लावता सवे पडे, सवे पडता वस्तू आतुडे, नित्यानित्य विचारे घडे समाधान. एक एक म्हणता भरती उजवाड असता इलेक्ट्रिसिटीचं, मध्येच कल की जोर काम चालू असं आणि पक्कन इलेक्ट्रिसिटी गेली, लाईट्स ऑफ, फॅन बंद, सगळं काळ कशी बॉट धरल्या दिसना. तळा मी कल म्हणटा ती राबात खंय असं थंय राबाती थोड वेळान चिके चिके दिसच्या लागतले आप्यापीची. त्या काळकाची सुद्दां आमकां अभ्यास जाता. तावळी खंय खुर्ची दवरल्या ती, खंय टेबल असं, खंय आद्दळ नासतना आमी भोवच्या शिकतात, भोवच्या जाता, निदान मेणबत्ती तरी सोदून काडूं जाता. तशी सवय लावता सवय पडे, सवय पडता वस्तू आतुडे, नित्यानित्य विचारे घडे समाधान. आनी तूं कल्लें ना साधन म्हळ्यार कलें खंयचे नित्य खंयचे अनित्य. त्यान तरी आमकां अनित्य कळटा. नित्य दिसना, नित्याचें आकलन जायना, पण अनित्य कळटा न्ही. तें अनित्य काण बाजू उसरलें की आस तें पुराय नित्यच असं, नित्यच असं. आतां पण अनित्य काडचें एक व्हड काम जालें. आनी त्या अनित्यांत सगळ्यांत व्हड म्हळ्यार हांव देहूचो देह भाव. हे पळय, वस्तू चिंतिता द्वैत उपजे, सोडी करता काहीच नुमजे, शून्यत्व संदेही पडिजे विवेके विण. विवेक कर ना जाल्यार इकल जाता. आमगेल मन पयलें दृश्यांतून निर्माण जालें. म्हळ्यार मन आमगेलें देहा सांगाती निर्माण जावन येलें. जरी तें दिसना हां तरीके ताजेरी सगळें डेपिक्ट जाता, सगळे अनुभव येतात ते मनाक येता. ते हे फील येता मनाक. हे निर्गुण तशें न्ही, ताजो फील सुद्दां येना आमकां. कले कळनाची. शिवाय आपण ताका दृश्याचें चिंतन करची दृढ सवय लायल्या आमची. मनाक आमी सवय लायल्या. खंयची सवय लायल्या? सवय लावता लागते. समर्थ सांगतात आम्ही मनाक हे निशब्द कलें आयकूनची सवय लायल्या वे. रमण महर्षी आणि आनंदाश्रम स्वामीजी, सर्वोत्पल राधाकृष्णन हे एकमेका मुखार बसताले न्ही, एक शब्द उलय नासले. इतलो व्हड तो राष्ट्रपती आणि रमण महर्षींगल मुखार एक फावट वचून बसलो. तो बसलो तो जमिनीर बसलो आणि एकमेकाला पळयता राबले. कल्ले संवाद ना, कल्ले ना, तरी कल्ल केलें. तू कल्ल मेळ्ळे अशी बैसून तू इतलो व्हड सभापती हे कलें राष्ट्रपती. तर ते सांगता ती राष्ट्रपती पद मेळ्ळें म्हळें म्हाका जो आनंद जालेलो पळय तो काही ना ह्या आनंदा मुखारी. तितलो आनंद आनी तितलें समाधान खंयच्याकय एकटेच नातलें समाधान आपणाक मेळ्ळें जें शाश्वत तें आपण घेवन वचूं शकता मरणा नंतर सुद्दां. अशें ताणें सांगलें. तरी हांगा हाजो परिणाम कल्ल येता. मन दृश्यांत निर्माण जाल्या तेमी आनी दृश्यात चिंतन करता बशी दृढ सवय आमीच लायल्या ताका मनाक. सान्न चेरडाक सुद्दां दोळ उगळ की अशें ते पाळण्याक चिमणी म्हणटात ते अशी गर्र करून फिरता न्ही, अशी 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 ते फिरयता, ते हात पाय हालयता खेळटा. कल्ले ताका आजू बाजू सगळें दिसता ती ताका हांसयता ती. अशें करून आमीची त्या मनाक दृश्यात चिंतन करची सवय लायल्या. ते कशें असं तोंडान लावन पळयता, कले वस्तू ताल हातान दिलेली तो गुडोवन ताजो आवाज कशें जाता पळयता, चाबून पळयता, दोळ्यान पळयता, कान्ना लावन पळयता, कले आवाज येता की म्हणून. अशें सगळें तरीके हाजो परिणाम कल जाता की मन दृश्य वस्तू कसली तरी दृश्य आमकां दिसले शिवाय ताजें चिंतन करूं शकना. जें दिसना अनुभवा येना ताजें ध्यान कशें करचें. ध्यान करूं कलेपुडी लागता न्ही. म्हणून सगुण साकार जावन परब्रह्म सद्गुरू जावन आमगेल्या आयुश्यांत येता. की आतां हांव दिसताच नवें तुका, आतां मगल मुर्तीच ध्यान करी, मगल सगुण मुर्तीच ध्यान करी. आनी तें करता 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 मन इतलें सूक्ष्म जाता वता की तें सूक्ष्म तत्वांत एक जाता, तें देवत्वांत एक जाता. कळ्ळें? तशी तर अशें चिंतन करूं लागलें की चिंतन करतलो आनी आमी दृश्या चिंतन करूं लागल्यार कशें जाता, चिंतन करतलो हांव आनी चिंतन करची जी वस्तू आसा न्ही ती विंगडी, हें द्वैत आसता. हां जर चिंतनाक कली वस्तूची ना अशें दिसल्यार मन शुन्याकार जाता. शुन्याकार जाता आनी कशें जाता थंय आमकां अहम भाव कायम आसता. म्हूण दिसता अरे वा मगल मन शुन्याकार जालें म्हळ्यार म्हाका परब्रह्म अनुभव आयलसो दिसता. जाल्यार म्हाका अनुभव आयलो अशी जर दिसलें तरी ताका अनुभव येयनी. एक संतांक विचारलें
तुका आत्मज्ञान जाल्लें हांवें म्हण एक शिश्याने उर्मटपणान विचारलें. उर्मटपणान म्हण न्ही, आउट ऑफ क्युरियोसिटी मे बी, तुमकां आत्मज्ञान जाल्लें हांवें. ताणें सांगलें ना, म्हाका आत्मज्ञान जाय न्ही, आनी म्हाका आत्मज्ञान केन्नाय जायच ना, जाय न्ही आनी केन्नाय जावचें ना. अयो, मागीर तूं अशी कशी गुरू म्हूण हें करता म्हूण सांगलें. तर तो म्हणलो मीक केन्नाय आत्मज्ञान जायना. तो मी जेन्ना मोर वता तावळ ताका आत्मज्ञान जाता, तावळ जाता. हो मी सुद्दां इच्छा मरणी, ताका भीष्म म्हणटात. भीष्म आजूबाजू मुखार्थान गेलेले बाण म्हापशेच्यान भायर पडलेले, सगळे रगत व्हांवन वचून तागेलें हें थंय सुकून गेलें. 15 दिवस ते शरपंजराचेर न्हिदलेलो तो तसलो. आनी तो श्री कृष्णागेल भक्तीन तितलो रममाण. श्री कृष्ण येवन राबला. तर तो सांगता पळय ह्याका तुगेले म्हगेले नातवाक तूं तरी कितें सांग, तूं कल खातीर आयिल्लो म्हूण. हां, तूं म्हाका तुवें तुगेल विरुद्ध उबरो काडयलो कल्या म्हळ्यार नित्य तुगेलें दर्शन म्हाका जावं कांबळ खातीर. तितले आस तूं म्हगेले पुरयल देवा. अशी म्हळ्यार कितले हे म्हळ्यार कशी तो भाव आसता, म्हाका तें वर्णन करूंक जायना, म्हाकाय जायना वर्णन करूंक. तरी आमी शुन्याकार जाता म्हळ्यार थंय अहंभाव येता. आमकां की मेळ्ळें म्हूण दिसता, पण तें मेळ्ळेलें आसना. आनी वृत्तीची निर्वृत्ती जाली खेरीज ब्रह्मचिंतन घडना. तावळी सान्न इतली सान आमगेलें मन तातूंत अनंत ब्रह्म कशी मावतले, शक्य ना, वय की न्ही. तरी हांगा तांणी सांगल्या परब्रह्म ते अद्वैत, कल्पिताच उठे द्वैत, तेथे हेत आणि दृष्टांत काहीच नचले श्रीराम, ते आठवता विसरजे. कळले? परब्रह्म आठविता विसरजे, का ते विसरोनी आठविजे, जाणोन या नेणिजे परब्रह्म ते. म्हळ्यार कळलें, परब्रह्म कशें आसा पळया ती, ताजें स्मरण करूंक स्वताक विसरका लागता. आनी स्वताक विसरल्यार मात्र ताजें स्मरण जाता. तावळी ताका जाणलें तरी की हांव ताका जाणलें ही जाणीव जावं नये. म्हळ्यार उडास व्हरचो, विसरचें, जाणचें, नेणचें, हे सगळे देहबुद्धीचे प्रकार आसा ती. तेमी ती ब्रह्माचें ज्ञान जावच्याक एक मार्ग म्हळ्यार तातूंत तदाकार जावचें. हाका एक उपाय आसचो जे ब्रिज सादता, तें म्हळ्यार नामस्मरण. नामस्मरणान हें साध्य जाता. इथे म्हळ्यार नामस्मरण हें सगुण आनी सद्गुरूंगेली सेवा हें दुसरें. आनी सद्गुरून सांगिल्ली साधना. साधन म्हळ्यार दास्य भक्ती. त्या साधना आमी जप करता ती म्हणटा ती दिवसान तूं एक 2 फन करा, ती 3 फन करा, कितले फन करात, अनुष्ठान करा ते इतले 1 तास 2 तास 3 तास 24 तासांतले बाकी तास कल करतात तुम्ही. 24/7 साधन चालू आसता तुमी. साधन म्हळ्यार कल्लें, बाकी 23 तासान कल करचें. 1 तास तुम्ही जप केलो, ध्यान केलें, बाकी 23 तासान कल करचें. तरी ताजेची म्हळ्यार सार असार कल्लें, नित्य अनित्य कल्लें, हाजी विवेक करचो आनी सद्गुरूंगेल अनुसंधान दवरचें. इतल्या म्हळ्यार तांणी तो आमकां शेर्प आसत, आमकां हिमालयाचे पावचें आसत. आमगेले एक सर सांगता स्कुलांत, हिमालयावर जायची तयारी करा म्हणजे मलबार हिलवर तरी पोचाल. तशी आमी वाडींत राबताली न्ही, मलबार हिल लागीं आमकां तें दृश्टांत दिल्यार कळटा. हिमालय खंय पडला की जाल्यार मलबार हिलार कोणी पावतली जाल्यार तयारी तितली करपा लागता. तितलें आमकां साधन करपा लागता. म्हळ्यार प्रत्येक क्षणाक आमी वी शूड नेवर फॉरगेट अवर एम कले धृती आसता. स्वाम्यानी कल सांगलें मन बुद्धी चित्त अहंकार. तरी बुद्धी म्हळ्यार निर्णय करतली, मन संकल्प विकल्प करता. मन बुद्धी निर्णय करतली, संकल्प आनी चित्त म्हळ्यार ते चित्तान तूं अशी दृढ जाता करचेंची. तर धृती म्हळ्यार कलें निश्चयात्मक बुद्धी. हांव हें करतलींच. स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच. जन्मसिद्ध हक्क आहे जोरान सांगतात. मध्य कल की शिवाजी पार्क पद जिंकू किंवा मरू ते रेडिओचेर आयिल्ले, तांकां मरूच हड्डान आयकता. जिंकू खंय पडल्या की तशी जावं नये, जिंकूच हड. निशंक होई रे मना, निर्भय होई रे मना, प्रचंड स्वामी बळ पाठीशी नित्य आहे रे मना.
हें कितले पंत गोखल्यार आमगेलो आत्मविश्वासू जागेर राखता. आमी करूं शकतात. ध्रुती राखता. ध्रुती म्हळ्यार कळ्ळें, निश्चयात्मक निर्णय घेतल बुद्धी. निश्चित म्हाका खंय वच्चें. आय शूड नो दॅट. आज हांग वच म्हळें फाय नाक गो, आज नाक गो थंय, फाय पळय गो खंय किस ते कल्याक म्हळ्यार खंयची बरो सिनेमा लागला गो, ते सिनेमा वचून पळोवन येवन मागीर थंय वचप. ताका ध्रुती म्हणनात. एक ठरावीक तुम्ही केलें न्ही, इट इज युअर कमिटमेंट. कमिटमेंट टू युअर सेल्फ. तूं स्वताक मेळू वतस न्ही, स्वताकच मेळू वतस तर काय अपॉइंटमेंट घेवंक म्हणना ताका. हां, जाल्यार वच का न्ही. इनवर्ट जावंका, इंट्रोस्पेक्ट जावंका आणि नित्य स्वताक तपासका. हाजी साधन तूं सेल्फ एप्रेजल विंगड सेल्फ एप्रेजल आसता. हां, एक मिनिट. ताका फाय परत आपोवंका खंयची दूद घेवची ठरोवन चाका. हां, दूध काय आहे ना, एक काम करूंगे त्यास न भेटता होय भेटी, भेटो जाता पडे तुटी, ऐसे हे नवल गोष्टी मुखेपणाची. म्हळ्यार मन जरी असलं न्ही, अशी नवल जाता आमी त्या परब्रह्माक मेळू म्हूण वचल्यार आमकां मेळना. आणि जेन्ना आमकां मेळटा न्ही, इतले मी तांत बुड्डून वता ती की आमी तांत एक रूप जाल्ल्यान ती हें सुद्दां आमकां कळना. आवाज कोर नाका ती, आवाज कोर नाका ती, आवाज कोर नाका ती. आवाज कोर नाका ती. भायर तरी हांगा हड्डोडान उलयतात तुमी बरी लागता. असं हां, हें बंद दवरलें, आवाज बंद. हॅलो. हां, त्यास न भेटता होय भेटी, भेटो जाता पडे तुटी, ऐसी हे नवल गोष्टी मुखेपणाची. कशी तर ते सांगता ती परब्रह्म कशेंच पळया ती ताजें स्मरण करच्याक स्वता विसर का लागता. हां, स्वता विसर पडलो तरी ताजें स्मरण करचें जाता. एक्झॅक्टली सेम थिंग हॅपन्स इन नामस्मरण. नामस्मरण म्हळ्यार कळ्ळें की जें सगूण ताका शब्द सती, ताका अक्षर ब्रह्म स, ताका नाद ब्रह्म स, ताका ताल ब्रह्म स, तें सगूण स. हां, आणि सगूण साकार नाही, सगूण निर्गुण जावन हें येता, निराकार जावन येता. जाल्यार तें आमगेलें मनान जेन्ना रुजता न्ही, तावळ हगूर 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 तांतून भाव इतले डेवलप जाता की त्या नादांतू त्या भावांत आमी इतले जातात की नाम घेतन घेतना स्वताल विस्मरण केन्ना जाता हें कळनाच. तावळ खरें नामस्मरण जाता आनी ताजो अगदी म्हळ्यार अखंड आनंद मेळटा. आणि तसले नाम कायम जर आमी घेतले, ताजी जर साधन केली, अति साजिरे स्वल्प सोपे फुकाचे खंय रामनाम, तशी ते जर घेतले तर इवन आमी देह दवरतना ते कन्वर्ट जाता. जशी रुपीज दिवन आमी डॉलर्स घेतात न्ही, तशी त्या नामस्मरणांतल्या भावांत ते कन्वर्ट जाता. शब्द रूप सगळं थंय वरता. जाल्यार ते गुरू बद्दलचे प्रेम, तो भाव, तो आनंद तांतू ते कन्वर्ट जाता. कन्वर्ट जावन ते आमगेल सांगाती वता आणि तोच गुरू भाव. आमी तो गुरू भाव घेवन आमी वता ती. तावळ आमगेलें कल्याण कल्या जायच ना, वय की न्ही. तावळ गुरू घप्प करून आमकां ताण घेतात. जर तितले परिस्थिती आमी हाडल्यार तितले शेवटचे टोका पर्यंत आमी वचुली, हां, मुखार पाऊल घालचें आमकां धैर्य ना. तावळ ते हात्ता धरतात आनी ठट्ट करून ताण घेतात. यो हांगा म्हूण. आनी पळयलें आमी इतलें अवाक जाता ती, बाप रे, गुरू गुरू सद्गुरू म्हणेल तुमीच वे ते. सबंद ते गुरुतत्व जशी विश्वरूप दर्शन जालेलें न्ही अर्जुनाक, तशी ते गुरुतत्वाचे प्रत्यक्ष आमी तांत एक जाता ती. एक जावन आमकां कळटा गुरुतत्व म्हळ्यार कळ्ळें. जशी गुरुतत्व गुरू माऊली म्हणटा ती, पण खरें माऊली गेली जबाबदारी कल्ली. खरी माऊली म्हळ्यार कसलें, तो आनंद कसलो हें स्वता आवसो जाले शिवाय कळना. एक चलये चेडूं उपजलें, हां, ताका सान धुवन सगळीं जाणां लाड करतात. खरें मागीर गोमगोमटे कपडे घालून घुमटी दिसतात ती चलये चेडूं म्हणून बापसूक आवडटा चली जाल्यार. हे सगळे नमुन्याचे लाड करता ती, हें करता ती, तें करता ती. ते आवस सुद्दां
ती मस्त कसकसली शिकयता. स्कुलाक घालना पड सुद्दां अभ्यास घेता, हें घेता, पाठ करून घेता. व्हड जायना पड तिका रांदप शिकयता. जबाबदारीन तिका लग्न करून दिता. ती लग्ना वेळा बामणाल्या कशी वागता हाचो उपदेश ती करता. आनी घार वतना आनी कड्डेरी ती गुरबिणे स म्हणून कळटा. तर तिका सगळी लाड पुरयता ती. जाल्यार तिका दिसता की ही मगल आवसू, हें करतले फांती घालतले आवसू, अभ्यास घेतले आवसू, गवजी घालतले आवसू, पाडे म्हणून घेतले आवसू, लग्नान तूं दोळ्यां उद्दां काडतले ती आवसू. हें कळटा. जाल्यार खरेंच आवस म्हळ्यार कसलें? जेन्ना ती अखंड ते वेदन सहन करून ती जेन्ना चेरडाक जन्म दितकी आनी ते चेरडो एक बाजून टें 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 करून रडता, त्या वेळा हिगल जो आनंद आसा न्ही, हिगल जो आनंद आसा तावळ ती स्वता आई जेन्ना जाता, स्वता आवस जाता, तावळ ते आई तत्व, ते गुरु तत्व, ते भगवंत तत्व, ते परब्रह्म म्हळ्यार कसलें तें त्या आवसूक कळटा. त्या वेळार तें कळटा. तशी आमी जर हें केलें, साधन केल्यार जेन्ना गुरू आमकां ताण घेतात न्ही, तावळ तें अखंड कळटा. त्यास न भेटता होय भेटी, भेटो जाता पडे तुटी, ऐसी हे नवल गोष्टी मुकेपणाची उल्लंक कशें दिसना. दोळ्यांतल्यान घळ 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 आनंदाश्रू व्हांवता ती. आनी कसले ना आनंदाश्रू व्हांवच्याक सुद्दां ते देह म्हणून व्हरनाची, देह भाव व्हरना, फक्त व्हरता ती कृतज्ञता. कृतज्ञता आनी गुरू आमकां ताज्यांत एक करून घेता. जाल्यार आमी म्हणटात हे गुरुवर्या, आमी तुगेलो दास आसा ती, तुगेलो कल्ल काम आसा ती, दास्य भक्ती आमकां दी. तुमी कल्ल म्हणलें तें आमी करतात, कसलें सांगलें तें करता ती. तशी आनी तांतू आमी करता ती, त्या हातूंत साधनेच गर्व जायना. इत्याक साधन ही देहान करची. त्या वेळार सुद्दां आमी जप करता ती, त्या वेळार सुद्दां आमी पूजन करता ती, सगुणा पूज करता ती. आज स्वामीजी कलें जशी जो सदा बोलण्यासारखे चालत आहे, अनेकी सदा एक देवास पाहे, सगुणी भजे लेश नाही भ्रमाचा. त्यावेळा त्या आत्मज्ञानाक भ्रम जायना, ताका गोत्त आसता तें मिथ्या आस जाल्यार तांतूं देवत्व आसा हें सत्य आसा. आनी लोकांक शिकोवचे खातीर तो सगुणा पूज स्वता करून ताका शिश्यांक शिकयता. गुरू ही गुरू माऊली शिकयता शिश्यांक. आनी मागशी आमगेल्या हांगा स्वाम्यांनी पूज करतना हांगा बायलो नुस्तें गप्प मारता बसताले कलेपणी, कोणा लग्न बिग्न सुद्दां ठरताली वाडीन. तूं हांव पळयल्या. म्हळ्यार घार आपयल्यार चलयेक पळोवन चाकाणी सगळे जाण गॅलरींत राबून पळयता ती कोण चल्लो म्हूण. सगळ्यांक वाडीत जावं न्हय तो, अशें जाता. म्हळ्यार मगल बामूण एक वाडीत जावंची म्हणून म्हळें तशी जाता. जाल्यार तशी जावं न्हय म्हूण दिसल्यार कल करका. तर ती म्हणटाली स्वामीजी येतात न्हय त्या वेळा आयतें पळोवन जातलें म्हणून अशी आनी कडेन निर्णय दितात. पण तशी जावं न्हय हें म्हळ खातीर आत्तां स्वाम्यांनी कल दंडक घालून दिलो, तुमी पुजेन सामूल जाय. पुस्तक वांटली सगळ्यांक आनी मायक दवरून आनी तांणी मंत्र म्हणटना आमी तें रिपीट करचें. म्हळ्यार वी गेट इनवॉल्ड. हांगा थंय गप्प मारच्याक हांगा थंय लक्ष वचूंक वावची ना. वी जस्ट रजिस्टर्ड इन अवर मायंड वॉट इज गोईंग ऑन द स्टेज. स्वामीजी कशी पूज करतात, लक्ष दिवन आमी लक्ष लावनाक म्हणलें तर की आमकां लागता लक्ष. हांगा थंय वचना, कोण आयले हांगा लक्ष वचना, कोण वचूले म्हण लक्ष वचना. तशी स्वाम्यांगेलो आशिर्वचना त्या मुद्दाम हगूर उलयता ती, सो दॅट आमी लक्ष दिवन आयकूंक. लक्ष दिवन आयकल्यार लक्षांत राबता आनी लक्षांत राबल्यार मात्र आमी लक्षा पर्यंत पावता. ती आमगेली धृती तयार जाता, निश्चयात्मक बुद्धी तयार जाता. त्या खातीर आमी तें करका. आतां सांगता ती त्यास न भेटता होय भेटी, ते जाल्यार ते साधू जाता साधवेना, ना तरी सोडिता सुटेना, लागला संबंध तुटेना निरंतर श्रीराम. ते असताची सदा असे, ना तरी पाहता दुरासे, न पाहता प्रकाशे जेथे तेथे. म्हळ्यार की परब्रह्म कशें आसा तें स्मरण करूंक स्वताक विसरका तें जाल्लें. ताका जाणलें तरी की हांव ताका जाणलें ही जाणीव आसना, म्हाका हें कळ्ळें म्हूण जाणीव आसना. उडास जावचो, विसरचें, जाणचें, नेणचें, कळना जावचें हें सगळें देहबुद्धीचे व्यापार. त्यो एक एक वृत्ती आसत, विचारसरणी आसत. जाल्यार ब्रह्माचें ज्ञान जातना आमी तांतूं तदाकार जाता. तदाकार जाता म्हळ्यार दूद दांतूं जशी साखर करगून वता न्ही तशी करगून वता ती. तेमी ती मन उरना थंय, मनपणान व्हरना, मन भावांत व्हरता.
उगडास करू क जाणच्या क हा विंगड आसनाची त्यामिती विरोधाभासाची भास वापरूनची ब्रह्म म्हळ्या अशी नाही ब्रह्म म्हळ्या तशी नाही म्हणून सांगता लागता नेगेटिव्ह सांगता लागता कलमे अश्यास कश्यास सांगू जायना जेथे उपाय तोची अपाय आणि अपाय तोची उपाय हे अनुभवे विण काय उमजो जाणे हे ते नुमजताच उमजे उमजोन काहीच नुमजे ते वृत्ती विण पाविजे निवृत्तीपद आमगेल कसले विचार ना आमगेल मन ना तरीके आम्ही तांतू एक फंत वचून पडली आम्ही एक फंता गुरु माऊली म्हणून हें केल्लें की तांतूची व्हरता ती तांतू एक हें आसा एक फंता एक पाप मुंबयची चल्लीची ती कलकत्ता दिलेली खंय लग्न जावन तर थंय थानू सांज चेडू 6 म्हयन्या चेडा घेवन कुळार म्हणच्या भायर सरलेले प्लेनाने आनी प्लेनाक की भंय आशिल्लें म्हणून तांणी पायलटांनी सगळ्यांक पॅराशूट्स दिले आनी तांकां बांदले हिगल चेडा आसले 6 म्हयन्या चेडू अशी बांदले आनी उडकी मारी म्हूण सांगलें तें कल्लें आसता उडकी मारतना ती छत्री अशीच क्लोज आसता एक ठरावीक हें वचना पण तें बटन दाबलें की ती छत्री उगडता आनी पॅराशूटचे हगूर तो घेतात म्हळ्यार तुमकां जायना जाल्यार अनफॉर्च्युनेटली तिगल अशें जालें की ती झरझर झर तो घेवन छत्री उगडनाची तावळ तिका ब्रह्मांड आठयलें जाल्यार चेरडाकले कळना न्ही ते चेरडाक अशी जिकयल वारी करचे एक अभ्यास आशिल्लो बाकी सगळे हे हे कोण ते चेरडान हासचे तशें ते चेरडा खुशी जालें तें वातावरण पळोवन आनी ते हात पाय अशे हल्लेले पेटाक ते चेरडू बांदील हांच्यान सुट्टून तोग्गू पडले तोग्गू पडचे भितर तिगल तोंडान थोन महाराज एकच शब्द आयलो आनी ती बेशुद्ध जाली खंय पण ती समज अशी पडली खंय की ते कब्बाच हें वता आशिल्लें ट्रकान थंय त्या हातूंत ती दोगय जाण एकडेच पडली थोडे खर्चटले बिरचटले पण कले जायनी मरनी ती शॉक लागली तांकां भिल्लेली कळ्ळें तावळी ती सांग त्या वेळार कसलें जाल्लें कल्ले मगल तोंडान थंय म्हाका कसलें कळनी तशी कळना जेन्ना हो अनुभव येता तो अनुभव सांगू जायना जाल्यार गॉड प्रोटेक्ट्स आनी त्यांनी आपणाल हांत घेतले महाराजान तिका आपणागल कवेंत घेतले आपणागल मिठींत घेतले हां आनी कशी ते मिठींत पाप म्हळ्यार शब्दा वाचून कळले सारे शब्दांच्या पलीकडले हां तशी जाल तिका आठवते पुनवेच्या रात्री लक्षदीप विरघळले गात्री मिठीत तुझिया या विश्वाचे रहस्य मज उलगडले शब्दा वाचून कळले सारे शब्दांच्या पलीकडले जे शब्दांच्या पलीकडले प्रथम तुला पाहिले आणिक घडू नये ते घडले जे घडू नये ते घडले आणि ताजे नंतरच मग प्रवास कशी अर्थ नवा गीतास मिळाला आता प्रेमगीत म्हणटा ती जाल्यार प्रेमगीत म्हणटना आमकां कसलो अनुभव उडाक जाता वय की न्ही तर तो जो उगडास जाता अनुभव तो ब्रह्मानुभव आसना आमी जे वर्णन करता ती त्या शब्दांत तो आसना शब्दा विण कळले सारे ते सुद्दां शब्दच आसत न्ही हे पदार्थ शब्द आसत म्हळ्यार तो आत्मानुभव न्ही पण कसलेपणी सांगता म्हळ खातीर ती कविता बरयल्या आनी ती म्हणल्या म्हळ्यार थोडेपणी ताजी ग्लिम्सेस कळका ती म्हळ खातीर जाल्यार तो जेन्ना स्वताक अनुभव येता तावळी तो सांगूक तो आसना चिंतलें आसना ताका मन सुद्दां कळ्ळें अनुभव कोणाक येता ती मनाक येता हां आनी मन आज असं फायना पण हे शाश्वत कल खातीर अनुभव की मन नातील मिती ते अशी आत्म्यान तूं तदाकार जालेली मिती आत्मा हो शाश्वत आसा तेन्ना तो शाश्वत अनुभव आनी ते परमनंट चेंज जशी आमगेलो देह आमी यंग आसतना सुकडी आशिल्ली त्या वाडींतले हाजेर खावन जिन्याचे ते सरळशे आशिल्ले ताजेर बैसून आमी हें करून अशी घसरता येताली घसरगुंडी शिकोर न्हू चवथे माळयेर थावन तोगू माळयेर था येताली
आतां जातवे आतां जायना हो परमनंट चेंज आंगांतलो परमनंट चेंज जालो हो तशें जाता तावळी तशी ते आत्मज्ञान जालेले मनशाक परमनंट चेंज जाता तो संवसारांत यावो संवसार करो कल्ले करो ताका कल्लो फरक पडना हां जे नुमजताची जेथे उपाय तोच अपाय आणि अपाय तोच उपाय हे अनुभवे विण काय उमजो जाणे जे असतची सदा असे ना तरी पाहता दुरासे न पाहता प्रकाशे जेथे तेथे पळय नासतना सुद्दां सगळे कडे ताका कल दिसता प्रकाश प्रकाश कळ्ळें आत भायर ताका हें आसता हो आमचो संबंध परब्रह्मा लागीं एक पण जालो की तो केन्नाय तुट्टना मन तरी आमकां साथ दिना बामण बायल एकमेकांक साथ दिना ती पण हें जें परब्रह्म आसा आमी चेडूं मेळ्ळे की तें आवसूकय इतलो आनंद जाता ते गुरुतत्वाक इतलो आनंद जाता की तें पट्टण घेवन ते हांव नित्य म्हणटा तें वाचून दाखोवचें म्हणून हे 10 जावो ती दशक ताजे नंतर कल्याण स्वाम्यांक तो अनुभव कशी समर्थांनी हाडयलो हाजे 50 श्लोक आसा ती ताजे खातीर एक स्पेशल एपिसोड करपा लागतलो एक हांतूच घेवचें म्हळ्यार जायना तरी जे ते नुमजताची उमजे आम काही कळना म्हळ्यार भितर भितर कळलेलं आसता उमजोन काहीच नुमजे ते वृत्ती विण पाविजे निवृत्ती पद वृत्तीचे आसना आमगेले विचार आसना ती कल्ले ना पण आमी निवृत्ती पदाक पावील आसता ती जे ध्यानी धरिता नये चिंतनी चिंतावे ते काय मनामध्ये न समाये परब्रह्म ते श्रीराम त्यास उपमे द्यावे जळ तरी ते निर्मळ निश्चळ विश्व बुडाले सकळ तरी ते कोरडेचे आहे त्या परब्रह्माक जळावारी निर्मळ म्हणून हांवें निर्मळ आसता तें निश्चळ आसता संत संत वाहते कृष्णा माईके तीरावरल्या सुख दुःखाची जाणीव तिजला नाही तशी ते संत तर विश्व बुडाले सकळ तरी ते कोरडेचे असे नवे प्रकाशासारखे प्रकाश नाही तरी काळोख वे अथवा नवे काळोख हे आता ते कासयासारखे सांगावे हो ते कल म्हण सांग तुमकां कशी वर्णन करचें समर्थ म्हणटात ऐसे ब्रह्म निरंजन कदा नवे दृश्यमान तें तुमकां केन्ना दिसना इलेक्ट्रिसिटी जशी दिसना मनय दिसना पण मनाचेर येवचे अनुभव सांगू शकता हांव कल्ल्या म्हळ्यार मनय माईक आणि आमगे देहय तशीची मायेची गाठोड आसा तेमी ती आमी देहबुद्धीर आशिल्ली मनुष्य आमगेले मनाक कसलें जालें मनाक कितलें लागलें गो तसवें ह्यो कितल्यो खुशी जाली गो मनाक म्हणटा ती वर्णन करून सांगू जाता जाल्यार हें जें आसा निरंजन ब्रह्माचो अनुभव तो तसल्याक ते केन्नाय दृश्यमान आसना लावावे ते अनुसंधान कोणे परी ताजें अनुसंधान कशें करचें अनुसंधान लावू जाता काही नाही वाटे आता तेणे मनाची माथा संदेह वाजे लटिकेची काय पहावे कोठे जाऊन राहावे अभाव घेतला जीवे सत्य स्वरूपाचा पण आत खंय वचून कसलें करचें उगीच हांव हें करूं लक्ष लावन हां मनाक तशें येता हें नाचशें दिसता नुस्तें आमकां कलेपणी हुक्की घालून दिल्या अशें येता कळ्ळें कल्ल्याक ताजे खातीर साधन करची असल्यार इतले दिवसान इतलें साधन केलें म्हाका मेळनाशिल्लें म्हणून जाल्यार तें ट्रेजर अशें आसा तें सगळ्यांक मेळना जशी बँकाचे लॉ करूं आमगेलो लॉ करूं तशें आमगेलें तें परब्रह्म आमगेले भितर आशिल्लें तें आमकां मेळोवन दिवंक जाल्यार ती गुरूंक जबाबदारी आसता की तुमगेल समची आसकी ना म्हूण पळोवन चाकर त्या वेळार गुरूंगल चावी तांचले आसता जाल्यार आमी आमगेल चावी घार विसरून येतात आमगेल मनान सतत द्वैतच आसता हें अशी वेळ तशी वेळ शंका तें जावन आनी हांव म्हळ्यार हांव कोणकी तर तें हांव ह्या चावीने तें रॉंग एप्लिकेशन रॉंग चावी ती लागना ती हां तावळी त्या पयले गुरू परीक्षा पळयतात आमगेली गुरुतत्व म्हळ्यार देवी तत्व ते देवी तत्व आमगेले परीक्षा पळयता जशी सृष्टी स्थिती विलय लय आणि निग्रह आणि अनुग्रह ते निग्रह म्हळ्यार परीक्षा पळोवची इतले वायट प्रसंग येतात आयुश्यांत इतले मानानी जाता इतले जाता सगळीं वाट्टेल तें उलयता ती तरी की हाव ब्रेवली यू फेस इट दॅट काउंट्स आणि तसल्यांक गुरू म्हणटा यो तुगल चावी लाई आणि मगल चावी हांव त्याच वेळा लायता तेन्ना तो लॉकर उगडता ताका पासवर्ड विचारता ती तागल परीक्षा घेता ती नाना नमुन्याची इंटरव्यू घेता ती ताज्यान तांकां कळटा की हाका मी पण आसता की ना
मुद्दाम हें करता ती कशी असाध्य ते साध्य करोनी दावावे मी पण उपटावे मुळातून गर्वाचे चिलखत माझ्या अंगी चिकटले ते मी दान रे तिला दिदले तुला देवा हा म्हणता जाल्यार हा हेवे म्हणता म्हाका हें कळल्या ते काढून घ्यायाचे काम तुला दिले मजमीत काणगींच्या जायना मगल गर्व तू काढी इतुक्यात समजले असेलची झाले माझे मन रक्तबंबाळकी तू ताण काढताना तू इतलं अपमान करता सगळे लोकांमुखार अशी ताण कल म्हणतात ते वाभाड काळे म्हणतात ती तशी कल म्हण लेखल्या तू हें तू कोण होडी स्वताक समजता हां समर्थ मग केणे सांगता ती हे तू करता असं दासबोधाचें आम्ही उलोवन घेता असं ती तू कल्ल्यास दिसता तू कल्ल्या काळजी करायला दिसता आम्ही असत आमचं जिवंत असं ती आमकां मारून घाल नाका सगळ्यांक ताजो फायदो जावंच असो स्वाम्यांनी त्यांचा सगळ्यांक ताजो लाभ जावंच असो त्यामुळे ती या रे अवघेची या रे लुटून या रे तशी लुटून भरा ती हे ज्ञान म्हणून सगळ्यांक सांगता सगळ्यांनी आयकूंका कितले जाणांक ताजो लाभ जाता असो आणि तू कशी मनांत येता की तू करता असं ना समर्थ अशी उलटे सुलटे वाभाडे काढता ती त्यामुळे झाले माझे मन रक्तबंबाळकी त्याची काही क्षिती नको मला अरे मी रे नवजात अर्भक तुझेची फक्त माऊलीचा स्पर्श जाणे तुझा प्रेम पाना देई मी रे तानी नाही तो रडे हे आवरेना नार देवा हांव करता म्हण ना आणि म्हणलेलं असल्या मग चूक जाली कान धरता आनी मुखार म्हणना तू करून घे तू कशी जाय तशी करून घे सगळ्यांक मेळटा तेंच म्हाकाय सुद्दां मेळटलें न्हय आपल्यापी मेळटलें फक्त कळ जाता मगलान जर सांगतल्याक मस्त फन्ने श्रोत्यांक जें मेळटा तें वक्त्याक मेळना इत्याक तें धान्य मोस्तल माप अशें एक पेल्यान ते मापटे म्हण आसता तांदूळ मजूक गांवांत ताक तांदूळ ताक शीत जेवच्या मेळना तावळी आमी कल करता तांदूळ मोस्तल मापाने थोडे भक्ती चिकट हें लावन घेवंका गम लावंका तावळ ते दाण थोडे ताका खिचता ते आमकां खावच्या मेळटा तशी तशी करका तरी फक्त माऊलीचा स्पर्श जाणे हां तुझा प्रेम पान्हा देई मिरे तान्ही नाही तो रडे हे आवरेन नाल्या मग रड खर्चूंचीच ना देवा तू म्हाका आपले म्हण बस आपले म्हण म्हाका न्ही कसले नाका भले तू कसले उरलय कितलोय अपमान करी कशी कोणाला थांबूय अपमान करी हां तितले पुरतें हांवें एखाद वेळी रडच्या पुरो जाल्यार ताका कारण तूं चिकल्या म्हळ्यार तूं म्हाका अजुनी दूर दवरल्यान देवा तूं म्हाका एक करून घे म्हळ्यार मगल हें तो सर मगल हें रणनिराबना इत्या म्हळ्यार द्वैत असं तुगल्यान तर मगल्यान केन्ना म्हाका एक करून घेता हें जें अनुसंधान आसलें सतत अनुसंधान सतत म्हाका गुरुतत्वान तूं एक जावचें आसा धृती निश्चयपूर्वक कल म्हणटात ताका बुद्धी निश्चयात्मक बुद्धी जावंका धृती जावंका धैर्य जावंका धैर्यान मुखार वचका आनी हांगा तें सांगता ती ताका प्रकाशाक उपम दिवच्या जायना ते परब्रह्माक काळोखाची जायना आतां कशी सांगचें हां तागे अनुसंधान दवरची कशी अनुसंधान लावू जाता काही नाही वाटे आता दिसता हें कोणकी नुस्तें आमकां फसोवचे खातीर कलेपणी एक हुक्की घालून दिल्या कांय ना अशें दिसता कल्या तेसलो छोड दो यार खावो पिवो मजा करूं अशी मत जावची संभव आसता थंय आमी चुकतात तेमीच साधन करता तसले विचार येवं नये म्हळ खातीर सायड ट्रॅक जावं नये मना सज्जना भक्ती पंथेची जावे तरी श्री हरी पाविजे तो स्वभावे आमी आनंद यात्रे वतना भक्ती मार्गाचे रीच वचका म्हणून मनाचे श्लोक घेतले ते अशी खोगीर घालेल घोड वतने मुखार येता की कर आसता दिसता आजूबाजू पळय नासतो आजूबाजू पळय ना ती ताका मोह जायना तशी लटिकेची काय पहावे कोठे जाऊन राहावे अभाव घेतला जीवे सत्य स्वरूपाचा त्यावेळी ताका हें जाता तर आता अभावाची म्हणो सत्य तरी वेदशास्त्र कैसे मिथ्य आणि व्यासाधिकांचे कृत्य ते वावगे नव्हे व्यासांनी भरेल्या परब्रह्मस म्हणून त्या मिथ्य वे अशी म्हणून मिथ्या म्हणता नये बहुत ज्ञानाचे उपाय बहुती निर्मिले ते काय मिथ्या म्हणावे इतले सगळे लोकांनी आत्मज्ञान फट्टी म्हणू जायना ब्रह्मज्ञानी पुरुषांनी आज थाई आत्मज्ञानाचे अनेक साधन निर्माण केले ते हां त्या सगळ्यांक फट्टी म्हणचवे उपनिषद असती वेद असती श्रुती असती स्मृती असत सगळ्यांत ताजे अनुभव सांगले ती तांतांनी कडे ते नाना नमुन्याचे गीतेचे हें करता ती कळ्ळें न्हय
अद्वैत ज्ञानाचा उपदेश गुरुगीता तो महेश सांगता होय पार्वतीश पार्वती प्रती हें गीते जे आसा थंय आमी राबया आतां जाल्यार म्हळ्यार वेळ जाता समळ खातीर हां हांगा आमी राबया कित्याक म्हळ्यार ही गीत म्हळ्यार गेय जे आसता पळय ताका गीत म्हणटात विच कॅन बी संग ते अमूक एक छंद तूं ताका लय आसता ताका ताल आसता ताका चाल आसता हां ब्रह्मत्रयी आसता अक्षर ब्रह्म नाद ब्रह्म ताल ब्रह्म आनी भाव हे जे नाम अंत आसता तेंच असले अंत आसता गितेंत तेमी ताजे जर पाठ केलेली आनी अर्था सकट जशी पादुकांचें पालना दुरित छेदात कामितार्थ प्रपूरणात हां तशी पादुका मंत्र शब्दार्थम विमृशन मूर्धनी पूजयत मात्या वयर न्ही मात्यांतूच तें दवरून घेवन अर्थ ताजें चिंतन मनन करचें म्हळ्यार तो अमृत वर्षाव जाता आमचेर त्या पादुकांतून तशी आमी ह्या गिता ताजे खातीर अभ्यास करतात अर्थ समजून घेवन हांगा आमी राबया मुखाल पंथां हांगच्यान सुरू करुया 33 श्लोक असो हगूर वचूल म्हूण अडिना कित्याक म्हळ्यार समज समजून आमी मुखार वचका तरी हांगात राबया आमी आनी समर्थांनी केलेले पसाय दान म्हणया कल्याण करी राम राया कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया तळमळ तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी अपराधी जन चुकतची गेले तुझा तूची सावरी दयाळा कल्याण करी कठीण त्यावरी कठीण झाले आता न दिसे उरी आता मग दीस कशे सती कोरोना बद्दलचे वाघ बसला खावच्याक भायर वचूक जायना घार बैसूक जायना हां सायकीक जाल्यात घार बैसून बैसून कितले लोक तशी उपयोग ना भायर वचल्यार वाघ खाता सरसलामत तो पगडी 50 मात्य वांचून राबया म्हण घरान बसचे कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोहरी दयाळा कल्याण करी दास म्हणे आम्ही केले पावलो त्या वेळारी दास म्हणटा श्री रामराया तुवेंच म्हाका सांबाळली नव्हे हां तुगल दयेसी नाही सरी दयाळा आता कल्याण करी जनहित विवरी ज्यानाक सांबाळ रे देवा तुझे शिवाय कोण आस ही प्रार्थना पसायदान संतांक गेले अवस्था तशी आसता त्या स्वता खातीर केन्नाय कल मागून घेनात ते कायम आमच्यासल्यां खातीरच मागून घेतात जशी ज्ञानेश्वरीची पसायदान तशें दासबोधान समर्थान केलेली पसायदान आसा आतां आमी हांगा प्रार्थना करया नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मंडळी कल्य उत्तर करची उलोवंक कशें दिसना समर्थान ताब्यांत घेन आपण कसले जगता आमगेले आनी तुमगेले सुद्दां मनाक हें सांगचें ना तें फक्त अनुभवचें तदाकार जावन अनुभवचें आनी तातूंत जितलें घेवन वचूं जाता मनांत तूं साधने खातीर तें घेवन वचचें त्या अनुभवा लागीं आमी अनुसंधान दवरया आनी मुखार वचचें आनंद यात्रेंतून एकामेका सहाय्य करूं अवघे धरूं सुपंत आनी असले हातूंत कल्ले तुमकां अनुभव आयले कल्ले कमी दिसलें कल्ले डिफिकल्टीज आयली ती तुमी त्या ग्रुपार घाला ती नाजाल्यार यूट्यूबार जे आसता तांत दुसरे कॉमेंट्स म्हूण आसता ती तांत कले घालात मंडळी घालात तुमी हांव म्हणना लायक करा ती की सबस्क्रायब करा ती अशी तशी आमकां प्रसिद्धीचें नाका पण कसले हे समर्थाला विचार जात न्ही ते तयार उबरल्यात अर्ध पाया तयार उबरल्यात ती आमगेले सगळे लाड पुरोवच्याक तर आमी सांगका नवे मोकळे मनान सांगका आमी
मुस्कट दाबी कोण बसची ना, गप्प बसल्या कळ ना. हां त्यामुळे सांगा ती. आणि हे विवेचन पुष्प आम्ही तांगेल्या चरणांचेर घालया. जय जय रघुवीर समर्थ.